जीव मोजो कोशेन बोल्लो इतलें सोबीत तें शारां पळोवंक कुत्रे उरलो चार कांतारां मुळ्ळी चारूय कांतारांक म्हाका परत हाडलो आमदार मोतड्यांक तासता तें आयकोन लोक खोशेन बोल्लो मिनिस्टरांनी आमदारांनी भायलो लोक गोंयां हाडलो तांकां शिराप सोडटा देखून लोकांना म्हाका वाखाणलो एक जाणटो अंकल गोंय सांबाळात म्हूण म्हाका वेंग मारून रोडलो पूण तो अंकल डुप्लिकेट म्हणून उपरांत म्हाका कळ्ळो तो अंकल सांगो आमचें गोंय गोंयकारांनी सांबाळूंक जाय हांवें आपूर बायेन विचारलें अंकल तूं केन्ना गोंयां येताय गोंयचें गोर काश्मीरांक विकून ती खूंय आतां कॅनडा सेटल जाताय तुमी गोरां गाडयांक विकून गोंय कोणाक सांबाळात म्हणटाय मुन्नी पादरीचो शर्मावून एक न्हय पूण तो लोका आमी फकत बोटां दाखयता मोत्र्याक आनी आमदाराक टुरिस्टाच्या मापार गोंय सोबीत माणिक म्हणून पोरजोळटा संवसाराक ते देव व्हडलें व्हर गोंयच्या भुंयचेर जल्मला त्या पोरा प्रेस मेवता म्हूण भाटाक आनी शेपायच्या पोन्न्या गोरा बायल्यांक विकून गोवा मायच्या काळजाक घालता बोरा बायले सुबेज दुडू दिता म्हूण भाटां विकिना नीज गोंयकाराक अशें आमीच गांडयांक बोतांव आनी शिंटाव फकत सरकाराक नदर मार गोंयच्या प्रायांचेर कितलीं बायल्यांची हॉटेलां गोंयकारांच्या नांवाचेर शॉपां भितर बिजनेस काश्मीऱ्यांचें चलना कोणी आपण खोपीन रावन गोर भाड्याक दिवन लांबाण्यांनी बोलना वयल्यान ते तांच्या चेडवांक घेवन पोवता गोंयकारपण खंय उरना व्हडली वेल आयली मुळान पुर्वजांनी म्हणलेले उगडास येता आफ्रिकाक गोंयकारांक गोळलेले तो गांव बरो म्हूण तुवें घर बांदून गोंयकारांनी गोंयचें घर सोडलेलें पूण खापऱ्यांनी धांवडाय तोच परत गोंयांत येवचें पडलेलें थोड्यांक वाडलेलें नाका तांकां जाय सांडलेलें म्हाका असलेंच गोंयकारांक परत नाका घडलेलें येरोपाक चार पासून घरां घेयात मोतीन दोरात सांगणें मोजें सांगलेलें वायटा बऱ्याक गोंयचें घर सांबाळात शेपान शेमायन बांदलेलें गोंयकारपणाचो सांबाळ कोरा उलो माता दोर एक गोंयकारा तुमची भाटां बेसां विकता तोर नीज गोंयकाराच्या स्वाधीन कोरा येरोपाक सिटीजन जाल्यार पासून सांगोंक जायना केन्ना पावशात गांवकारा गोंया येवन मेल्यार गोंयचे शिमेतेरीन न्हिदोंक दिरेन तोरा